नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. 1.5 शाणे ते 1.5 शाणे 2 गुणिले 12 आणे. कळपाचे कळप दुयेंतीच्या नंदनवनात. जिवार उदार सोयर सुटले. मरणाचो भंय खंयचे खंय. म्हजे जिवाचे म्हाका तुका रे कितें देणे घेणे. 1.5 शाणे ते 1.5 शाणे 2 गुणिले 12 आणे. वर्षभराक 1000 पार. कोण हातून भरवण, कोण मार्गार ठार. शिस्तीच्या तालावाक फोणकोलां बादली. सोपी सोपी कठीण लागली. जिवाक ना रुपयाचें मोल, वेल्यान 4 आणे उणे. 1.5 शाणे ते 1.5 शाणे 2 गुणिले 12 आणे. सविस्तर खबरां आदी. हेडलायन्स. गोंयांतय कोविड वाशिनां दिवंक 11 ते 30 एप्रिल मेरेन टिका उत्सव. पीएम सीएम व्हीसी उपरांत मुख्यमंत्र्यान केलें जाहीर. पंचायत पावड्यार मोहीम. तरणाट्यांक वांटेकार जावपाचो उलो. डिजिटल मिटर चुकोवंक टॅक्सीवाल्यांची शबय. गोवा मायल्साचे निमित्त टॅक्सीवाले कायद्या वयर ना. टुरिझम काबार करूंक मेळचे ना. एस्मा लायला. माविनाची शिटकावणी. पणजे पुलिसेच्या बाराकीत इंजर्ड होमगार्डाक गाळी घालून चपलांनी मारलो. पोजड्यो गाडी. ट्रॅफिक सेलाचो कॉन्स्टेबल सस्पेंड. व्हायरल व्हिडिओ उपरांत एक्शन. आनी गोंयचो हॉस्पिटॅलिटी उद्देग साल्वार करूंक टुरिझम आनी उद्देगाच्या मळार वाशिनाची मोहीम जाय. कुंडय वेर्णा उद्देगांनी मोहीम सुरू. हॉस्पिटॅलिटी उद्देगीक जाळवणदारांनी घेतलो फुडाकार. 11 ते 30 एप्रिल गोंयांतय सामुहीक कोविड लसीकरणाचो टिका उत्सव. पंचायत पावड्यार लसीकरण जातलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्या बरोबर व्हीसी उपरांत मिडियाक सांगलें. 45 वर्सां वेल्यांनी वाशीन घेतल्यार खंय 50% लोक कव्हर जातात. जागृतीक तरणाट्यांक उलो. आरोग्य मंत्र्यान मोहिमेचें शेड्यूल सांगलें. आम्ही गोंयांत सगळ्या ग्रामपंचायतींनी सगळ्या आमदारांकूय बी कळयलां की टिका उत्सव कार्यक्रम तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन पूर्ण सगळ्यात गोंयभर हो कार्यक्रम करता. आत्ताच्या घडीक म्युन्सिपालिटींनी फक्त म्युन्सिपल इलेक्शन आसा म्हणून आमी म्युन्सिपालिटीन ना म्हणटा. 11 ते 14 राष्ट्रीय स्तराचेर टिका उत्सव म्हटला, पण आमी तो 20 तारखेपर्यंत फुडें व्हरतले. वेळ पडलो जाल्यार 30 एप्रिल पर्यंत जातले. आरोग्य मंत्री विश्वजितान लसीकरण मोहिमेचें शेड्यूल सांगलें. 18 वर्सां वयल्यांनी वाशिनां घेवं येता. मात सध्या लसीकरण चल्लां तें फकत 45 वर्सां पिराय वयल्यांक. We'll keep them open continuously for having vaccination drives. That will be handled in a different manner. In Reis Magos, which will be held on Saturday, Pilen on Sunday, Penada Franca on Sunday, Pirna on Sunday, Thane Sattari on Sunday, Nagargaon on Sunday, Nashnola on Sunday, Mandre on Saturday, Morji on Sunday, Narve on Sunday, Parra on Monday, Orshel on Sunday, Sukur on Saturday, Merces on Sunday, Warkhand on Saturday, Kurgaon on Sunday, Velgaon on Saturday, Pali on Sunday, Magir Lolia on Saturday, Poingini on Sunday and Kolem on Saturday. It is a 100% attendance of all the authorities. So आज आम्ही ही मीटिंग केल्या कित्याक मारगांव हॅज बिकम अ हब ऑफ कोविड केसीस आणि कालचो रिपोर्ट चयल्यार मारगांव एक 348 केसीस म्हणजे हायस्ट इन गोवा जाला. आमकां तर एक भंयच भिरांक जाला कित्याक ह्यो केसीस मडगांव कित्याक वाडटाय काय म्हण. तेजेर आजची मिटींग घेवन आमी कितें तरी हें करपाक गेला आनी जायत्या लोकांक सांगला भाशेन तेजे चड भर आमी अवेरनेसाचेर दिया म्हण. आनी प्री रिकॉर्डेड मेसेजीस घालून टायमार पीक आवर्सां वाजोवपाच्यो अशें एक सजेशन केलां. आनी सजेशन बरें सजेशन आसा. आय वील सीक रिपोर्ट फ्रॉम कॉर्पोरेशन आनी परमिशन फ्रॉम द हायर ऑथॉरिटी. आयचो मिनिट्स धाडटलो आनी तांकां घेतलो. मार्केट एसोसिएशनान आपल्यागे तयारी दाखयल्या की फूल कॉर्पोरेशन दिवपाक आमकां हें करपाक. ह्यो आतां अर्ली इन द मॉर्निंग जे कोण येताय वेंडर्स भायरसून आउटस्टेशन येताय तेंचेर कांय तरी रिस्ट्रिक्शन ना. ते येताय मास्क घालून भोंवताय. तशें रातचे आनी दिसा पासून एक गार्डनार जायत लोक बसताय तेंचेर बी कांयच बंधन ना. तांकांय बी आमी तेंचेर रिस्ट्रिक्शन घालून कितें तरी करपाक आनी पुलिसांक हांव रिक्वेस्ट करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डिजिटल मिटर सक्ती हायकोर्टाचे वर्दीचेर.
टॅक्सीवाले निमतां काडून मिटर चुकोवंक सोदतात. निमताक गोवा मायल्साच्या नांवान शेबय. मिटर आडावपाचो प्लान म्हूण येरादारी मंत्री माविनान टॅक्सीवाल्यांक एक्सपोज केले. टॅक्सीवाले खंय ट्युरिजम काबार करूंक उठल्यात. संपाक एस्मा लायला. जेन्युइन डिमांड्स वी हॅव कन्सिडर्ड. आमी टॅक्स वेव केले, आमी पेनल्टी वेव केली, आमी मिटर फ्री दिता. ऑलमोस्ट 34 crores this government is going to spend ultimately in the installation of the meters. When such a thing is being done, where we have not listened to them. So this particular thing is an attempt being made to stall the installation of digital meters. This is Goa Miles. Goa Miles is only a ruse, an excuse being used not to install the digital meters. Only when it comes to taxi people, rules should not apply to them. So तुम्ही गैरसमज करू नका. तुम्ही मातशे फुडले चिता. आमी इवन इन द पास्ट तांकां ऑल्टरनेटीव दिले. तुमकां दिसता गोवा मायल्स सारकें ना, तुम्ही तुमचें ओन ॲप घाला. वयल्यान गव्हर्मेंट एसिस्टन्स आनी फायनान्शियल हेल्पूय दिता तुमकां. म्हणजे तुमकां कॉम्पिटिशनूच नाका. 1 वा 2 ट्रीप मारपाचे आनी ते ट्युरिस्टांक मॅक्सिमम चार्ज करपाचे आनी आमचे ट्युरिजम काबार जातले अशें केलें. एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स ॲक्ट till May it is still in force. So taxi service is an essential service. Government will not hesitate to take action. ते पळय धमक्यो दिता न्ही त्या धमक्यांक आमी बळीच पडपाय ना. बाबा पण तुमचो इशू कितें आसा सद्या? इशू तुमकां फकत गोवा मायल्स ओ मिटर घालपाक. मिटराचेर त्याच्या नंतर उलाप जातलें. तो कितले सांगले तुका 32 crores सापडीन हें केलां म्हणून ते करूं. ते आमचोच पयसो तें करूं तेंच्या बापायचो न्हू. तेका लागून हांव कितें सांगता, तुमी गोवा मायल्स स्क्रॅप करा. मागीर ऑन द टेबल एक्रॉस द टेबल बसून आमी तेजेर विचार करूंक शकता. बसतले न्हू. सपोज आतां तेंच्यांनी कितें आमचे आयतारा मेरेन 10 तारीख मेरेन आमकां हें आहा लायसन हांगा आनी हांगा बसता तो पर्यंत आमचें सगळें बरें आसतलें. जेन्ना आमी हेज्या भायर वयतले किंवा आमकां लायसन ते तर एक्सटेंड करूंक दिना जाल्यार तेजेर मागीर परिणाम वायट जातलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक भुरगे सगळ्याकूच हांव हँडल करूंक शकचो ना आनी भुरगे आतां तळतळल्या. अरे बाबा आयज जाला कितें मातशें कितें जाल्यार कोर्टाची भाशा दाखयता. कळ्ळें तुका? कोर्टाची भाशा, पुलिशेची धमक्यो ह्यो दाखयता. पूण आतां म्हाका एक सांग, आदी ते भियाताले, आतां तशें भियाना न्हू. तुमचे जाता ते कोर्टाची भाशा कोणाक दाखयतात? म्हाका एक सांग, हे पळय आमी 40 जाण हाडले ते आमचे सेवा कित्याक करना? आमचे सेवेक गोंयकारांक तर ते पावना जाल्यार येणाऱ्या कडेन आमी दाखयता म्हणटा. गोवा मायल्स पयलीं आमी 4 वर्सांनी मागता. गोवा मायल्स पयलीं स्क्रॅप जावंक टोटली. त्याच्या नंतर मिटर बसोवपाचो काय ना, कसलो मिटर बसतलो आनी कसो बसतलो, खंयच्या गाडयेचे कॅटेगरी प्रमाणे खंयचो बसयतलो ते आमकां कळपाक जाय. पण आता ते मिनिस्टर तरी म्हणटा तो गोवा मायल स्क्रॅप जावपाचो ना म्हणून. गोवा मायल स्क्रॅप जावचो ना पळय म्हणटा तो आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना तुमी कसो हाडलो? तुमी आमचेर पयलीं एक्सपेरिमेंट करूंक जाय आसलो. कळ्ळें तुका? बरें गोवा मायल्स म्हणून तर गोवाचें नांव दिलां जाल्यार गोवा मायल्स तो गोंयचो हे न्हू तो घाटियांक घेवन हेंच्यांनी केल्लो आनी 30% कमिशन पळय म्हणटा मिशन तसले हेजेर ते चालू जालो अंडर द टेबल. कळ्ळें तुका? 2-3 जाण आसले ते नितीन आमचो निलेश काब्राल देसाय निखिल देसाय हे मेळून ते केल्लें. कळ्ळें तुका? ते आमी खोपून घेवपाचें ना. तूं कितें सांगता? आतां तर सपोज इतलें जालां जाल्यार आमी हे जो पर्यंत अशें जायना तो पर्यंत आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. सद्याक तर एस्मा इनवोक आहा. सो तुमकां दिसना फाल्यां तुमची लायसन्सा परमिट? अरे लायसन आमी तशें जालें सगळ्यांचीच आमी सरेंडर जाता. केदी आहा ती पळयता आमी सगळ्यांची तयारी दवरलेली आमी. ना जाल्यार एक ऑप्शन आहा तेका. एक काम करता, आमच्यो टॅक्सी आहा त्यो तेंच्यांनी घेवच्यो आनी आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवचो तेंच्यांनी. गोंयचो हॉस्पिटॅलिटी उद्देग साल्वार करूंक टुरिजम आनी उद्देगाच्या मळार वाशिनाची मोहीम जाय. टुरिस्ट लोकां मदीं जागृती जाय म्हूण गोवा अहेडांत चर्चा जाली. उद्देग मळावेले फुडारी ह्या मोहिमेंत फुडाकार घेतले म्हूण विस्वास. कुणय वेर्णा उद्देगांनी वाशिनाची मोहीम सुरू जाल्या. गैरसमजाक लागून लोक वाशिनाक फाटीं फुडें जातात. Everybody in the hospitality industry comes forward. I can speak for the hospitality industry. There are so many other industries that need like the doctors or whoever, but everybody has to think for themselves, fend for themselves, and we have to, as I've said before, raise to this occasion, make it an exercise. This is going to save our Goa and save our country, and let's be an example. Let's be an example. By being safe. By being safe. That's the whole irony of it. Somebody is asking you to be safe by taking a vaccine. There has to be more awareness which will be created by the industry, and I'm sure the leaders in the industry or the hotels or the agencies which are heading those institutions will push their people to make it compulsory in sort of
that they need to be vaccinated if they want to be come in the premises of those places. We have already taken the initiative, and at Kundai Industrial Estate and at Verna Industrial Estate, we have already started vaccinating the people. I mean, we have taken a proactive step. But the problem is there is lot of misinformation. And because of that misinformation, people tend to avoid, people tend to hesitate. I just want to tell here is that this is a war between the virus and the vaccine. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. साखळेच्या नगराध्यक्षा आड अविश्वास थारावाचेर 16 एप्रिलाक खासा बसका घेयात म्हूण हायकोर्टाची पालिका प्रशासन संचालकाक ऑर्द. 30 एप्रिलाक खासा बसका घेयात म्हूण डीएमएन हे आदी ऑर्द दिल्ली. कोर्टान ती भायर मारली. कोर्टान वचपाची कारण आसलें कित्याक डीएमएन ऑर्डर काडलेली लो कॉन्फिडन्स मोशनाची आमी 18 तारखेर मार्चाची फायल केल्ली. तेणे डेट दिले 43 डेज उपरांत 30 एप्रील चेअरपर्सनाचे अगेन्स्ट लो कॉन्फिडन्स मोशन आफ्टर 43 डेज हियरिंग जावपाचें आसलें. ताका लागून आमी कोर्टान गेल्ले. कोर्टान 24 वरांनी डायरेक्टराक रिजन मागले बाबा 30 एप्रील कित्याक काडलें म्हणून. आनी ते आयज ऑर्डर जाले. Honorable High Court has directed DMA to prepone it and issue notice of holding no confidence motion on 16th of April. 30 तारखे आले ते 16 तारखेर येयले. हायकोर्टान ऑर्डर दिली. 16 तारखेर आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन आमचें पास जातलें ही आमकां खात्री आसा आनी ताका देंवयतले. तुमी कशें पळयता हे फूल जे आतां कितले जाल्यार हेजे वयल्यान कळटा की आमचो DMA or there are many government servants who are puppets at the hands of the government. Government सांगता ते करता. कायदो आसा बूक फुडें नासता. आमी सांगता हो कायदो आहा म्हणून ते पळयनात. आनी गव्हर्मेंट सांगता ते हायर अप सांगता ते ऑर्डरींग सुटीत आसता. स्पेशली इन केस ऑफ सांखळी. सांखळी हांवें 5 फावटी हायकोर्टान गेलो. 5 फावटी हांव जिखला अगेन्स्ट प्रेझेंट गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट. आनी आमचो CM आतां आमदार आहलो. इतके जावन लोकांक कळूंक जाय ते कायद्याचें पालन करिनात. वी आर लॉ अबायडिंग सिटीजन्स. आमी लोकांची कामां करूंक सोदता. आमकां मेजॉरिटी दिला. लोकांनी कॉल दिला. फाटले फावटी 2 फावटी दिल्ले आनी आतांय परतो दिलो बाय इलेक्शनाक. तरी आसतना आमकां म्युन्सिपालिटी आमच्या ताब्यात दिवंक सोदिनात. आनी इल्लिगली 6 म्हयने ते चेअरपर्सन बोल्लो मेजॉरिटी नासतना हे लोकांक कळूंक जाय. CM आपले पदाचो गैरवापर करतात आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमच्या अगेन्स्ट आनी कायद्याच्या अगेन्स्ट वावरपाक सांगतात. जर तुमी आतां असेंब्ली इलेक्शनूय आसतलें फुडल्या वर्सां, सो तेजी कशी तयारी चालू आसा? तेचे चालू आसा. वेट एंड वॉच. पणजे पुलिसेचे बारांकीत होमगार्डाक गाळी घालून चपलांनी मारलो. ट्रॅफिक सालाचो कॉन्स्टेबल युवराज गांवस सस्पेंड. होमगार्ड सागर महालेचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो. तो बाराकींत सुसेग घेतालो. गांवसाच्यो ताका पोजड्यो गाळी. फ्रॅक्चर्ड हातार चपलांचो मार बडय. व्हिडिओ व्हायरल जातकीच एक्शन. दिसरा हांगा मारतात. हांव आसता दिसरा सारकें बरें. सारकें सांग तुमी आयले बरें. हांव आसता हांगा डेली. तुझा हात मोडला आणि म्हणो त्याने चप्पल घालतात. तुम्ही घालतात. तुम्ही आणि गाडी सोडपाची. गाडी हांवें चप्पल त्याची म्हाका सांग पळय. सारकें म्हणा तू कोण घालता चप्पल त्याची. ना तू तुम्ही लाया बरं पे रिपोर्ट
की हे आयुर्वेद शाम हांव कसो भितर तुमकां ना जाल्यार तुजो तुमकां सांगता तुमी आयुर्वेद शाम मरे उठा हांगच्यान उठा 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 हय अय कित्याक उठो आमी आमकां डीजीन सांगला राम कोण सांग हा अरे आमकां कित्याक उठो आमी परमिशन पिआयचे परमिशन पिआयचे परमिशन तू कोणाक हाडटा हाडटा कोणाक हाडटा तुमकां ना कळ्ळें मरे तू कोणाक हाडटा कळ्ळें मरे शाणपणां तू कोणाक सांगता आयआरबी आकाश एज्युकेशनल सर्विसीची इन्स्टंट ॲडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट फॅसिलिटी लॉन्च जाली. टेस्टीक 7वी ते 12वी मेरेनचे भुरगे ऑनलायन वा ऑफलायन फावता तशे बसूंक शकतात. पास जातल्यांक 90% स्कॉलरशिप मेळपाची संद म्हूण आकाशाचो असिस्टंट डायरेक्टर विक्रम खत्री सांगता. So we are here to launch Akash IACST, that is Instant Admission Cum Scholarship Test. This test provides up to 90% scholarship to the students taking admission in Akash Institute, and this is instant. That means a student can appear for this test as per his or her convenience. आप किसी भी दिन अपने हिसाब से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं and the student will get up to 90% scholarship according to his or her performance in the test. So this is about IACST. Result will be declared just after the test. This is the poster. The students from class 7th to 12th can appear for this test. It is on both mode. Student can appear for online as well as offline. हरमला कितलेशेच व्हॉलीबॉल प्लेयर्स आसात. बरी कोचिंग मेळ्यार नॅशनल पावड्यार पावंक शकतात म्हूण मांद्रे मोगोचो फुडारी स्वता व्हॉलीबॉल प्लेयर जीत आरोलकाराक दिसता. आदार करपाची ताची तयारी. हरमला सांपेद्र स्पोर्ट्स क्लबान घेतिल्ल्या व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाक जीत उलयलो. आणि सांपेद्र जिखलेले आसात. They are the winners of Inter Arambol volleyball tournament. एक बऱ्यांतली बरी फायनल हांगासर आमकां पळोवंक मेळिल्ली आसा. इतल्या वर्सां पयलीं हांव थंय ग्रावंडार खेळटालो आनी केन्ना चिंतूंक नासलें थंय खेळटना हांव हांगासर स्टेजीर गेस्ट म्हणून येतलो म्हणून. खरेंच थँक्यू म्हणटा गिरकार वाड्याक की ह्यो म्हाका संदी दिली म्हणून. ह्यो स्पोर्ट्स आमी इतलीं वर्सां त्रास काडून वयर सरल्यात आनी आतां खंय तरी यंगस्टर्स वयर सरोंक जाय आनी हे वयर यंगस्टर्स काडटले जाल्यार आमकां तांकां आदार दिवचो लागतलो. आनी ताका लागून तुमी सगळे सिनियर्स आहात. कोण कोण भुरगे हांव इतले दीस खेळोंक येतालो हांगा प्रॅक्टिसेक येतालो तेन्ना यंग भुरगे बरे 2-3 जाण बरे आहात तांकां कॅम्प पडपाक जाय. ते शुअर शॉट इंडियेक खेळोंक शकतात. हायट आहा फिजिकली फिट आहा. सो हेका लागून हांव आयज एनावन्स करता तुमी जर कॅम्प करपाक सोदतात जाल्यार हांव कॅम्प दिवपाक आनी सपोर्ट करपाक रेडी आहा. तशेंच टोर्नामेंट प्रॅक्टीस करतना अशें म्हटलेलें की बाबा हांगासर इंटर आरांबोल चलता म्हाजें कितें हेल्प जाय जाल्यार सांगा. हरमला गिरगारवाड्यार नुस्तेमारांचे खोपीक उजो. जाळां बाकीच्या सामानाचो गोबोर. 3 लाखांचें लुकसाण. मुख्यमंत्र्यान खंय आदार करचो. बाणावलेचो आमदार चर्चिलान हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू केलें. नुवेचो आमदार बाबाशनान वेर्ना लोटले मिसींग लिंक रोडाची पळोवणी केली. गोंयभरच्यो एक खबरो. हांव मातसो कितें धाडट्यांक हाडूंक आमी टिट्यार गेलो. टिट्यार करतून म्हाका बायलेन फोन केलो. मोगलो आमचे खोपीक मोगलो हें केला कोणी तरी आग. हांव नको हांव म्हणून हांवें पळोवंक ना न्हू. बरोबर कोणाचें हें करूंक पयल्या बगार आमी जावंक शकना कोणी घातले. एनपारा पयशे जाले हांव तर येवन पळयतालो इकडे पेटोवन सगळे कबार जाला. इकडे म्हाजे डिस्को आहले 50 किल्यांचे म्हाजे आनी म्हाजे भयणीचे. ते हायटीन येल्ल्यांचे आहले 40 किलो. तितलोय लॉस जाला म्हाका. एक 3 लाखाचो लॉस जाला. हांवें काल फिशरीसाक एक हें केलां एप्लिकेशन केलां सीएमाच्या फंडांसून म्हाका कितें तरी मेळचें म्हणून. आनी तेणी सांगलां म्हाका आमदाराचे एक रिमार्क घे म्हणून आनी आमी फायल बेगीन सबमीट करता. हेतून मातशें आमदारानूय लक्ष घालून आमकां बेगींतले बेगीन हें दिवपाचें. आतां आमचो सिजन जाल्यार आमकां कांयच ना. रस्तो 2 रस्ता हिंगा न्हू आख्या बाहेर रस्तो गेले तुगे 5 येयलो ना सांगपाक रस्ते जाय म्हणून हांवें गेले कित्याक हो लोक मुगेलो पयलीसून हेल्थ सेंटर
प्रोविजनाचो चीफ मिनिस्टरान डॉक्टर प्रमोद सावंतान हँड ओवर केला एका हेल्थाक आनी तेजी सर्वे करपाक म्हणून ताणें नोटीस धाडली. हो पळय हा पोस्टमॅनाक तेमी कोणी धोला आनी पोस्टमॅनान तांकां नोटीस दिली न्हय काल कोणाकूच आनी ती आपण म्हणून पोस्टमॅन म्हणटा तो ते इतलें हें जालें आतां हे नोटीस धाडले दिल्ले आतां तेणें आनकोडे पती हें करून गेल्या आनी जेन्ना जर ते आनकोड जर नोटीस पावन येना जाल्यार ते मागीर आमचे प्रोग्राम कॉम स्टार्ट जातले. आमगे हो मिसींग लिंक रोड फ्रॉम वेर्ना टू लोतोली हिंगा लोतोली टच जाला आनी हे जंक्शनाचेर सारकें कितें सारकें तेंगेले प्लॅन आहाय वो कितको कनेक्टिविटी आहा ती खबर ना जाली लोकांक. आमी आनी एक फावटी ओरोस बोहोणींग मिनिस्टराक आनी PC आनी सगळे येवन आमी चयलोलें जंक्शन कितको करपाचें तें सांग म्हण. हो आय थिंक टच जाता हो वाडो सगलो आनी कनेक्ट जालो हायवे येयलो हायवेक कनेक्ट जाता आनी थिंग सारकें कितको जंक्शन करपाचें रावंड अबावट करपाचें कांय सारकें क्लियर कांय नासलोलें. ताका लागून लोक सगलो हिंगा एकठांय जाला आनी म्हाका आपयला थिंगा आनी आमी आतां टेम्पररी सोल्युशन एशें करपाक म्हणजे थिंगा डिवायडर घालन रामलत घालन हें करपाक आमी डिसिजन केलां. फक्त आतां 50-60% इश्यू कंप्लीट जालो न्हय ते डिसायड केला. हांव मिनिस्टराक उलयतां. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.